पळयतात आमी आयज आसा ते ढवळे हांगासर आनी हो जो बायपास आहा हांगासर जे कोवळ्या पंचायतीची एरिया लागता ही आनी ह्या दोनूय रस्त्याच्या सायडीन कोण तरी ओनरान आपले हे सगळो जागो जो आहा तो स्क्रॅप यार्डाक दिल्लो आसा। फाटल्या फावटी हांगासर एक बरो मोठो उजो लागलेलो जो स्क्रॅप यार्डाक आनी जवळ जवळ 2 दीस हो हायवे बंद आशिल्लो मडगांव पोंडा आनी त्याच प्रमाणे 7 जे स्क्रॅप यार्ड आसा हे पंचायतीन एक्शन घेवन मोडलेले पण आता परत तरी आसतना हे मोडल्या उपरांत परत हांगासर हे स्क्रॅप यार्ड परत तयार जाल्ले आसा। जेन्ना लोकांनी कंप्लेंट केली पंचायतीक त्या उपरांत परत आयज पंचायत इन्स्पेक्शनां हांगासर येयल्ली आसा आनी जायते कडेन पळयलां जे स्क्रॅप मटेरियल हांगासर हाडून उडयलां। आतां पावसाचे दीस आसा, डेंगू मलेरिया असल्यो हें जाता, दुयेंसां जाता आनी सगळें तुमी पळयलेले कचरो सांठोवन दवरला हांगासर। हांगा रेसिडेन्शियल एरिया आसा, पेट्रोल पंप लागीं आसा, लग्नाचो हॉल आसा आनी लोकांचें तेंच म्हणणें आहा की हायकोर्टान जेन्ना ऑर्डर काडल्या की हायवे सायडीचे जे इल्लिगल स्ट्रक्चर आहा ते डेमोलिश करा म्हणून, तोच जो हे क्लॉज घेवन पंचायतीन कडक एक्शन घेवन हे इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड जे आसा ते डेमोलिश करपाची गरज आसा म्हणून। आयज आमचो सिस्टम इतलो इजी जाला न्ही की वेव्हारीक हितून म्हणपाचें जाल्यार आमकां खंयच्यो गजाली करना फुडलो मनीस जो पर्यंत विचारना। आयज तूं आमचीच एरिया अशी न्ही, हांगसरल्यान पणजे चल मडगांव चल इतलेशे जाग्यांनी अशें आसा की तेका कोण खंयचे डिपार्टमेंटूय विचारना जावं सायडीचो शेजारी किंवा कोण त्या गांवचो मनीसूय विचारना। सो तो भायलो आसूं गोंयचो आसूं कोणी आसूं सुशेगाद घालून तो थंय आसता। आयज आमच्या हायवेंच्या सायडींनी फळां घेवन बसता, भायल्यो रजिस्टर्ड गाडयो आसता, तेंचे कडेन परमिटां आसा ना आसा, गाडया हांगा कश्यो एक्सेस जाता हेचेर कोण उलयता, कांय उलयना। सो सामान्य मनशान तेजेर जे दिसा आवाज काडपाक लागतलो तेन्ना सरकारी अधिकारी जावं किंवा डिपार्टमेंट्स तेंकाय एकावंटेबल उरतले। आमी आमच्या थोड्या गजालींचो यूज करिना, आमी सुशेगाद रावता। गेली बरीचशीं वर्सां हांव पळयतां डेली किंवा मंथली बारीक बारीक स्क्रॅप यार्ड त्यांची संख्या वाढत आसा आणि ह्या स्क्रॅप यार्डांमुळे हांगा एक प्रकारचो सगळी कडेन घाणीचें साम्राज्य जाला। रातचे केन्नाय आमी वॉकिंगाक वता भायर तेन्ना प्लॅस्टिकाचो आनी कितें कितें ते जळयता हेचो आमकां घाण वास येता। हो प्रश्न 2 वर्सां पयलीं सगळ्यांच्या मुखार आयलो जेन्ना ह्या हायवेचेर हो फोंडा मडगांव हायवे पुणेच्यान हो रस्तो मडगांव वता, कुडचड्या वता, वास्को वता, हो इम्पॉर्टंट हायवे। हो हायवे 2 दीस बंद आशिल्लो कारण हांगा व्हडलो उजो पेटलेलो। विचार करात, उजो पेटला स्क्रॅप यार्डान, सायडीन पेट्रोल पंप आसा, लग्नाचे 2 हॉल आसा, रेसिडेन्शियल एरिया आसा, हे रिस्क आसा एक प्रकारचो, हो टिकींग टायम बॉम्ब आसा। आणि ह्या स्क्रॅप यार्डांमुळे फक्त फायदो कोणाचो जाला, जे स्क्रॅप यार्ड चलयता तेंचो, नागरिकांचो हेका कांयच फायदो ना। आमच्या तकलेक ताप आसा। इंडस्ट्रियल एरिया जी आसा बेतोडा म्हणा, कुंडय म्हणा किंवा वेर्णा आसा, तेंचो कचरो जो आसा तो रेसिडेन्शियल एरियान येवन कित्याक पडटा हो मोठो प्रश्न आसा। सरकार सांगता इंडस्ट्रियल इस्टेटींतलो कचरो इंडस्ट्रियल इस्टेटीनूच कितें तो मेकळो करचो। दुर्दैवान खंयच्याय तुमी हायवेचेर चला, मोकळो जागो दिसलो स्क्रॅप यार्ड येता आनी ह्या स्क्रॅप यार्डांक कोण परमिशन दिता। आतां बारीक सारी चवकशी केली, सरपंच आशिल्ले बाकीचे सरपंच म्हणटा कोणा कडेन कसलेंच लायसन्स ना, ट्रेड लायसन्स ना, GST ना, कांयच तेंचे कडेन डॉक्युमेंट ना। मागीर स्क्रॅप यार्ड चलता कशें आनी वर्सानुवर्स चलता। आज एक स्क्रॅप यार्ड आसलो, एका म्हयन्यान 10 स्क्रॅप यार्ड। गोवा हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्ली आसा इल्लिगल धंदे सगळे बंद करचे। हांव सरकारा कडेन मागता, पुलीस गव्हर्मेंट यंत्रणे कडेन मागता ह्या ऑर्डरीचो तंतोतंत तुमी पालन करचें आनी हो प्रॉब्लेम वन्स एंड फॉर ऑल मेकळो करचो, सॉल्व करचो आनी आमच्या सगळ्या लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करू नयो। फुडल्या जनरेशनाक हरीत गोवा दाखोवपाक आमकां तशेंच गोंय सांबाळून दवरचें सगळ्यां कडेन मागणी करता। पंचायत वेळोवेळी सपोर्ट करत आसा, बाकीची सरकारी यंत्रणाय मातशी एक्टीव जाली जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। प्रश्न आसा कितें जाला की हेजे पयलीं पंचायत मंडळान सपोर्ट करून प्लस आमच्या MLAनूय इनिशिएटीव घेवन टोटल 7 इलिगल स्ट्रक्चर्स काडपाक आमकां हें केल्लो आनी तेन्ना हांगा सगळें क्लियर केल्लें। परत आतां ह्या 2 वर्सान परत बारीक बारीक जावं तेच्या सायडीन सगळ्यो तयार जाल्या। सो प्रश्न असो उद्भवता की एक सामान्य मनीस जेन्ना सिस्टमा कडेन वयता तेन्ना तेका सगळ्यो गजाली लागता आनी हे जे कितें काम करता तांकां खंयच्याच गजालींची परमिशनां जावं किंवा कांयच लागना। पूण आतां एक्चुली आमचे ओवरऑल पंचायत जावं किंवा हेंचे कडेन एक बरो हें आसा, मार्ग आसा की सद्या सांगला की हायवेच्या सायडीन जे कितें इल्लिगल बिजनेस एक्टिविटीज ते जे आसा ते काडपाक तांकां हें केलां। सो त्या हेजो पुरेपूर फायदो घेवन
पंचायत मंडळांनी इनिशिएटीव घेवचो अशी आमची मागणी आसा. त्या निमित्तान कशें जातलें की हे सगळे वाठारूय बरे भशेन क्लियर जावपाचे आसा. आनी कशें आसा ती जेन्ना इनिशिएटीव घेता तेन्ना बाकीच्या डिपार्टमेंटान तितल्याच बरे भशेन सपोर्ट करपाची गरज आसा. कारण हांव फाटल्या खेपे सुद्दां इनवॉल्व आशिल्लो एक्टिवली. तेन्ना हांवें पळयलां की कांय गजालींनी काही डिपार्टमेंटल त्रुटी आसता जावं जे रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड आसता ते केस सपोर्ट जावपाक ती केन्ना केन्ना मेळना. सो म्हाजें मागणें आसा डिपार्टमेंटांनी कामां करता डिफरंट ते आमचेच लोक. आयज म्हाज्या वाठारान जाल्यार फाल्यां तुमच्या वाठारान हो विचार करून तेणी आपूण ज्या खुर्चेर बसला तेचो प्रॉपर यूज करचो अशें म्हाजें मागणें आसा. मागीर एक वर्स भितर आमी 1.5 वर्स मारले आमी हांगा मनीस केलें. मागीर तेणी इल्लें परत हांगा सुरवात जाली. पंचायतीन तेंचें कांय ना लेस ना कितेंच तेणी घेवना. तेन्ना हांव वार्डाक भोंवपाक तेन्ना हांवें हें पळयलें आनी संजय भायल्यान म्हाजें उलोवप सदांच जातालें हेचेर. मागीर तेणीच एक आमकां लेटर केलें ग्रामस्थांनी धवळे सकाळी. आनी आज आमी जे हायकोर्टाचें जे पळय आमकां नोटिफिकेशन येयल्लें आसा त्या आदाराचेर आमी आयज हांगसर हें करपाक डिसिजन करपाक येयल्लें आसा. आनी हेजे फुडें आमी सगळें ट्राय करून सगळें तें उडोवपाची तयारी करतलीं. जें कितें आमकां आतां आमकां गांवच्या लोकांचो सपोर्ट आसा आनी MLAकूय परत वचून मेळटलें कित्याक MLAचो फूल सपोर्ट आमकां तेन्नाय आशिल्लो आनी आतांय वेळचे फुडें आसतलो अशें हांव सगळें निवळ करपाची तयारी आसा म्हाजी. नोटिफिकेशन कितें म्हणून येयलां? जे रस्त्या पसून जे इलिगल बी कितें आसा पळय ते सगळें पंचायतीन तेजी कारवाय. हे स्क्रॅपवाल्यांची खंय तरी मनमानी जाल्या अशें दिसता तुमकां. जेन्ना तुमी येदी व्हडली डेमोलिशन ऑर्डर हाडली तांकां आशिर्वाद तेंच्या ओनराचोच आसा न्हू तो जो पळय जाग्याचो ओनर पळय कोण म्हणटा पळय तेज्या आशिर्वादानूच तें चलता. कित्याक आमी आतां जेन्ना हें केलें तेन्ना सगळें निवळ जाल्लें हांगसर. 1-2-3 हे उरलेले नंबर आसा आमी. पूण आतां हे वर्स भितर सगळें परत चड वाडलेलें आसा आनी हे सगळें हरशीकूच सगळें जाल्लें आसा. आतां पंचायत म्हण कितें हेजेर एक्शन घेतली कंप्लेंट हेच्यार आमी शिरकेल्ले आसा. कंप्लेंट बी कितें करतली? ना पळय आतां कशें आसा एकदां तुमी मोडले परत ते आयले परत तुमी आतां लिगल फॉर्मेलिटीज करपा जाय. तेन्ना ती इल्लिगल जेन्ना येता तेन्ना तुमी लिगली तुमी कित्याक एक्ट करूंक जाय. तुमी मोडूं शकना तेंचे डायरेक्ट घेवन. पण ते इल्लिगल म्हणून येता न्ही हांगासर तेंचे कडेन कांयच ना आतां. कांय ना. पण तुमकां लिगली प्रोसेस करून मागीर मोडपा येवचें पडटा. सो दुर्दैव आसा कितें आसा एज अ पंचायत म्हणून प्रत्येक गोष्टीन तांकां जेन्ना लिमिटेशन उरता फुडलो मनीस वयता डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन दिल्लो आसता तो फुडल्या कोर्टान वयता स्टे घेता. हांगसरल्या कोर्टान जर ऑर्डर पास केली तो हायकोर्टान तेकाच लागून आमी म्हटलं हो एक देवान बरो चान्स दिल्लो आसा दिला आनी तेणी हायकोर्टान इनिशिएटीव घेतला. ऑर्डर दिल्ली आसा ती ते डेमोलिशन करची इल्लिगल स्ट्रक्चर आनी तेतून भितर इल्लिगल अड्डास जे मोस्ट घातक. फक्त स्ट्रक्चर हो एकूच प्रश्न तर तेतून जे इल्लिगल अड्डास हांगातून पळयतात कसली तरी कनेक्शन करून कितलेशे इंडस्ट्रीज चालू केल्या लोकांनी. हे 3-4 हजार किलोमिटर पयस साकून लोक हांगा येतात. तांकां आयडेंटिटी ना काय तेंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन जालां काय ना खबर ना. तांकां कसलेच NOC ना पूण ते हांगा इंडस्ट्रीज चलयतात आनी ते लाखो रुपया कमयतात. पंचायती एकूय पयसो ना. गव्हर्मेंटाकूय कसलो तेंचो टॅक्स भरना कांयच ना. सो हांव मागता विविध डिपार्टमेंट जे आसा ते सगळे डिपार्टमेंटान एक्टिव्हली तातूंत पार्ट घेवचो आनी ही जी घाण आसा ती एकदांची काडून सगळें क्लियर करचें. ह्या निमित्तान हांव आमच्या गांवच्या लोकांक परत एकदां उलो मारता. कितें जाता की खंयची गजाल न्ही गांवचे लोक एकठांय आसता न्ही तेन्ना आतां जर पळयत जाल्यार आमची ओवरऑल ही अर्बनायज्ड एरिया. सो अर्बन एरियेन आमी म्हणटा वेळ ना आनी आमी हेच गांवा कडेन पळयात आयज खंयची विविध गांवां विविध इश्यूंचेर एकठांय येयल्या आनी तेंच्या सायडीन डिसिजनां जालां किंवा तेंच्या फावरान डिसिजनां जालां. सो हांव आमच्या गांवच्या लोकांक एक उलो मारता ह्या निमित्तान की तुमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. आमची पंचायत आमच्या वांगडा सदांच आसा. कारण हांव फाटलीं आतां ना म्हणल्यार 3-4 वर्सां तेंच्या वांगडा वावुरता. ती सदांच आतां तेणी कंप्लेन दिवया म्हणली ते बरोबर दिली. आयज तेणी इन्स्पेक्शन केलें. सो अशा गोश्टीन आसा. पूण कशें आसा पंचायतीन निवडून येणारो हो आमचोच गांवचो मनीस आसा. सो तेंकांय आमच्या सपोर्टाची अदर दॅन इलेक्शन गरज आसा. सो म्हाजें सगळ्यां कडेन मागणें आसा की एकठांय या कितें तरी ह्या जाग्याचें बरें करुया आनी आमी एक एग्जाम्पल सेट करुया. ढोबळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.